नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। रस्त्या कुशीक होलसेल रेटीन नुस्तें विकप्यांचेर करतले खर कारवाय, मुरगांवचो नगराध्यक्ष लिओचें आश्वासन। म्हादय वाटयतले जाल्यार अभयारण्याचो कांय भाग वाघ संरक्षीत क्षेत्र म्हणून करचो घोषीत, पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकाराची मागणी। पेड्ड्यार जाल्ल्या तांदळाच्या बदल्यांत सोसायटी वाल्यांक दितले नवे तांदूळ, सांगता नागरी पुरवण खात्याची निरीक्षक। दिवचले मुस्लिम वाड्यार कारीक जालो अपघात, चालक गंभीर, उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केलो भरती। आत्मा प्रकल्पा खाला 70तल्या शेतकारांक वाटयल्यात मोवा मुसा पोसपाच्यो पेटयो, शेतकी खात्याच्या आत्मा विभागाचो सहकारी रमेश गांवकारान दिली माहिती। उदकांतल्यान भायर आयले कुडीचे सोमेश्वर देवूळ, देवाचे दर्शन घेवपाक लोकांची गर्दी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। वास्को वाठारांत घाऊक नुस्तें विकप्यांचे स्टॉल्स मातये भरवण करप चालू आसा। रस्त्या कुशीक बसून घाऊक नुस्तें विकप्यांचेर नदर दवरपा खातीर आतां पुलीस तैनात करतले, अशें आश्वासन मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीजान दिले। वास्को वाठारांत अजूनय घाऊक नुस्तें विक्रेतीक करता म्हणून बुधवारा वास्कोच्या हेर नुस्तें विक्रेत्यांनी मुरगांव पालिकेच्या नगराध्यक्षाची भेट घेतली। घाऊक नुस्तें विकप्यांचे स्टॉल्स काडचे म्हणून मागणी केली। हेंचे पळय इल्लिगल नुस्तें विकताय होलसेल आहलो हो 2 दीस जालो बाब लिओन इनिशिएटीव घेवन जावं बरें दिसलें। आयज देखून तेणें तुरंत आपले ऑफिसर हाडून तेंचे कितें पेंडल घायलोलो, भायल्यान कितें पेंडल घायलोलो आहलो इल्लिगली, तोवूय आतां हूंय तेणें मोडला आनी आमी तेच्या ऑफिसान बसून आहले। ऑफिसरान तेका मोडटा आसतना व्हिडियो आनी कितें फोटो सगळे काडून धाडलेले। सो आमकां आतां लिओचेर मातसो होप असो दिसला की हो एक बरें काम करता आनी तेणें आयज देखून आतां देखून आमकां बसोन सांगला की आपूण तुमचे बरा आहा। कित्याक जेन्ना मार्केटान टॉयलेट आहाय ते टॉयलेटींतले नोड जावं बेशिनां हीं देखून चोरून येयले जाल्यार आमी तेका एक रिक्वेस्ट केला थिंगा तूं एक बरो एक वॉचमॅन आनी सेक्युरिटी कितें बरो दवरचो। कित्याक हे भाशेन हे नोव हे बेशिनां टॉयलेटींतले चोरून येयल्या हीं बायलां थिंगा नुस्तें विकपाची। टॉयलेटी आयज बरी ना जाल्यार आनी सुविधा म्हणटा ती बरी ना न्हू अशें आमकां दिसता। सो तेणें आयज लिओनूय आमकां सांगलां की हेंवूय आपूण सगलें जाता तितले बेगीन जाग्यार घालतलो। हें नोड नाय जावं टॉयलेटी उदक ना तशेंच ते मार्केटान जायत जाणां कस्टमर जे नुस्तें घेवपा येताय ती पडलें जायत फावटी स्लीप जावन तेणें आतां कितें सांगलां आमकां आपूण तें धाडून ती जमीन जी पळय स्मूथ आहा ती रफली करून दितलो हेंवूय तेणें सांगलां। पयलो आमी तेका देव बरें कितें म्हणटाय, देव बरें कर कितें म्हणटाय लिओ बाबा हें जें पळय नुस्तें आयज तुवें 2 दीस बंद केलां हें आमकां सदांच बंद जालोलें जाय। अशें जावपा जायना की आमी म्युन्सिपाल्टीन सगळे एकठांय ना बाजार बंद दवरून आमी म्युन्सिपाल्टी कडेन येयली आनी तुका तुजी तकली आमी इरार केली तेजे उपरांत मागीर थिंगा बंद जावपा जायना। आमकां जाय टोटली बंद जालोलें आनी तेणें सांगलां की आपूण आसोर हें टोटली बंद दवरतलो। ही आमची भाव भयणां नुस्तें विकताय ती उदबेन आपल्या डिमांड घायलो की होलसेल मार्केट बंद कर। आतां लास्ट 3 दीस जाले आमचे AMI आमचे ऑफिसर बरें काम करताय तेमी 3 दीस जाले बंद केली। मागीर आयज तेंचो पत्तो घेवन आलो की तेंची ती वयरसून पेंडल आहलोले तें आज हांवें इंस्ट्रक्शन दिलें तेंकां तेंय काडलां। हेजे फुडें तेंकां कितें जाय तेंगे डिमांड कितें की तेंकां गिरायक जायना म्हणटा होलसेलान लोक वयता आनी तेंकां गिरायक जायना मार्केट एकूच मार्केट अंडर 1 रूफ आसपा जाय
तेमी आतां तेंगे मार्केट जातली आतां फिश मार्केट तेन्ना जातली तेन्ना तेंगे डिमांड आमी कितें आतां करपाचें की होलसेल बी बरें होलसेल तेंगे एक्चुली इल्लीगल तें आमी बंद करतले आनी तें आमी आतां समज तेमी सांजची ते कितें म्हणटा सांजची 6 उपरांत आमची जेन्ना ड्युटी आमची एमआयचे ड्युटी काम जाता तेंगे ड्युटी टायमींग आसता मागीर आमी पुलिसेकूय काय घायला पुलिसी पी आय कपिलाक सांगला कपिलान सांगलां आपुणूय हें करतलो सिलींग करता ते आमी तेंका सांगलां की 3 ते 4 5 ओपन जाता ओपन जाल्यार आमी तेंका सील करतले ते आमचे कितें हांवें तेंका ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिलोल्या सीओन इंस्ट्रक्शन दिलां की तेंका सिलींग करचें ओपन जाल्यार आनी रस्त्यार नुस्तें सेकेंड कितें आसा रस्त्यार कोण लांबड नुस्तें विकतात तेंकाय हांवें काल पासून हांवें पुलीस घालून तेंका धाडलेले हांवें. म्हादय अभयारण्यात वाघांचो राबितो ना अशें कित्याक म्हणटा असो प्रस्न पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकारान केला. कर्नाटकाच्या काली न्हंयत वाघ आसात अशें सरकारान मान्य केल्लें म्हणून आयज मेरेन दूधसागर न्हंय अजून मेरेन व्हांवता. म्हादय अभयारण्यात वाघ राबितो करिना अशें सरकार म्हणटा जाल्यार फुडल्या पिळगेक उदकाचो खूब उणाव जातलो अशें केरकार सांगता. म्हादय न्हंय वाटावपा खातीर म्हादय अभयारण्य वाघां खातीर राखीव दवरचें म्हणून बुधवारा सेव्ह म्हादय संघटनेन बोडगेश्वर देवळा कडल्यान रॅली काडली. आमचे ते मोले जे आसा उद्यान आसा आणि महावीर अभयारण्य आसा हातूंतलो सगळो जो एक 200 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ जर काढले आणि त्याचो जर टायगर रिजर्व केले जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयचें अस्तित्व आसा हे तिगोवन उरोंक शकता. एकूच तुमकां गोष्ट सांगता आनी हांव थारता की जेन्ना केंद्र सरकारान तेंचो DPR जो आसा तो अप्रूव केलो मान्य केलो त्या वेळार हांवें गोंय सरकाराक विनंती केली की तुमी वो टायगर कॉरिडॉर हे मेन्शन करा आणि कर्नाटकानूच टायगर मुवमेंट जो आसा तो कॅप्चर केल्लो आसा. ही बाब पत्राद्वारे गोंय सरकारान केंद्र सरकारा कडेन दिली आणि केंद्र सरकारान तांकां एक्सप्लेनेशन मागलेलें आसा आनी आयज मेरेन तांकां त्या संदर्भातलो दाखलो आसा तो मेळोंक ना. तेचें मुख्य कारण टायगर कॉरिडॉर. आमी जर आमचे म्हादयची राखण करपा खातीर वेगवेगळे पर्याय सोदीत रावले आणि वाघाचें अस्तित्व जर नाकारपाक लागले जाल्यार उदक मेळचें ना. गोंयांक आयज उदक मेळटा जास्तीत जास्त गोंयचे लोक जे आसा पिवपाचें उदक पणजे फोंडांतले लोक घेता तेचें मुख्य कारण ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट विश्वेश्वरैयाचें तें स्वप्न आसलें. हो ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा तेका जे उदक मेळटा तो दूधसागर जो आसा हो कर्नाटकाच्या कृपेन आमकां आयज व्हांवतो दिसता. हे आमी विसरपाक जायना की काळी टायगर रिजर्व आसा ह्या काळी टायगर रिजर्वांतल्यान गोंयचो दूधसागर येता. आमच्या वाघांचें अस्तित्व नाकारता आनी 2009 पासून ते आतां मेरेन 2020 पर्यंत आमी 5 वाघ जे आसा ते मारलेले आसा. अशा पद्दतीन तुमकां उदक मेळटालें काय कितें? पेड्ड्यार जाल्ले कुठ्ठाळे गुदावांतले तांदूळ लोकांक बदलून दितले. पेड्ड्यार जाल्ले तांदूळ सोसायटी वयल्यान परते दिवपाक सांगल्यात. ताच्या बदल्यान तांकां दुसरे तांदूळ दितले अशें नागरी पुरवण खात्याच्या निरीक्षकान सांगलें. ना शॉर्टेज तांदूळ पडचो ना कित्याक तेंचे कडेन ओपनिंग बॅलन्स आसता गेल्या म्हयन्याचो ओपनिंग बॅलन्स आसता तेंचे कडेन आनी आजून मेरेन कोणाक शॉर्टेजीस पडोंक ना. सगळो सेफ तांदूळ बरो आसता तेंचे कडेन कोणाचो झिरो जायना बॅलन्स कशें सगळ्यांचो म्हणून आनी तेंकां सांगलां आमी लोकांक बरोच तांदूळ दिया म्हणून सांगलें तेंकां इवन लोकांक कितें हे करून दिवं नाका तांदूळ म्हणून आनी तसो शॉर्टेजीस पडचो ना तेंकां. आतां तो प्रोसेसूच आतां सगळो मातसो करपाक जायना म्हणून हांव रावलें आजुनूय कित्याक हांव एकटें डिसिजन घेवंक शकना कसो प्रोसेस आसतालो. आतां विचारूंक जावं ताका आनी तेंच्यांनी सांगलां आमकां एक गाडी हायर करा आनी सगळ्यांचे कोणाचे कितले कितले बॅग्स खंय खंय आसा पळय तशी गाडी वचूंक जाय. आनी म्हाजो एक स्टाफूय वयतलो नाल्यार इंस्पेक्टरच दुसरो आहा कोणें वयतलो कित्याक तेंचोय माल तो जुकून व्हरपाक जाय आनी गुदावान जुकून हाडून दिवपाक जाय तेंचे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट बी सगळें सिवील सप्लायान सांगलां आपूण करता सिवील सप्लाय डिपार्टमेंट करतले तेंच्यांनी आनी तेंच्यांनी आजून म्हाका दिवंक ना सगळ्यांचे कित्याक हांव बी रावंडाक गेल्लें पळयता जाल्यार सगळ्यांचे अशे एक 2-3 साक सायडीक काडून दवरलेले आसा. पूण तरी सुद्दां तेंच्यांनी कितें आपलो एक्झॅक्ट तेंच्यांनी म्हाका सांगपाक जाय म्हणून ते म्हणटा मॅडम मातशी 21 तारीख जायसर राव आमी लोकांक म्हणटा बरोच तांदूळ दिता मेळटा न्हू आमकां बरो तांदूळ आसा न्हू बरो तांदूळ आमी लोकांक दिता आनी मागीर तुका आमी दिता म्हणून आज मेरेन तेंकां दी म्हूण सांगलां हांवें लेटर तुमचे बरोवन दिया म्हूण सांगलें.
दिवचले मुस्लिम वाड्याचेर बुधवाराक कारीक जाल्ल्या अपघातात ड्रायव्हर गंभीर जखमी जालो। दिवचल शाराच्या दिकेन वचपी कारीन उजवे वटेन रस्त्या कुशीकच्या माडाक धपको दिलो। ते बरोबर कार रस्त्याचेर आडवी जाली। ड्रायव्हराचे स्टेरिंगा वयले नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात घडलो। जखमी ड्रायव्हराचेर बांबोळेच्या जीएमसीत उपचार सुरू आसात अशी माहिती मेळ्ळ्या। अपघाता वेळार कारीन एकटोच ड्रायव्हर आशिल्लो अशें कळटा। सत्तरी तालुक्यात केळी, नाल्ल, सुपारी, मिरसांग, जायफळ, काजी अशी वेगवेगळी लागवड करतात। पण आता ह्या पिका वांगडाच लोक जोड व्यवसायात रमतात। असोच एक प्रयोग म्हणून आनी शेत बागायतीक चालना दिवपा खातीर कांय शेतकार म्होंवामूस पोसतात। गोंय सरकाराच्या शेतकी खात्याच्या आत्म प्रकल्पा अंतर्गत सत्तरीतल्या शेतकारांक म्होंवामुसाच्या पेट्यांचे वाटप केलां। देखून सत्तरीत म्होंवामूस पोसपाक अदीक चालना मेळटा। आमी नेमान लोकांक म्होंवाच्या पेटी हाताळपा विशीं म्हायती दितात। प्रशिक्षण दिवन तो म्होंवाची पेटी इत्सूक लोकांक दिता। म्होंवाची पेटी जतनायेन हाताळपाची गरज आसता। वत, पावस, वारें हाचे पासून राखण दिवची पडटा। म्होंवाची पेटी सामकी सुरक्षीत सुवातेर दवरची। म्होंवाच्या पेटीची दर 8 ते 10 दिसांनी तपासणी करची पडटा अशें शेतकी खात्याचो आत्म विभागाचो सहकारी रमेश गांवकारान सांगलें। ही जी बॉक्स आहा ती वाळपयन आमी जाली फाटले 4 वर्सां पासून वेगळ्या वेगळ्या फार्मरांक दीत आहा। आनी हे ज्या बॉक्साक आहा तो बारीकसो ताका म्हणजे मेंटेनन्स लागता, जो आमी विकली जावं 15 दिसांनी ते बॉक्स ओपन करून तेजो जो बोर्ड मेन बोर्ड आसा तो भितरली वेस्ट आहा तो काडपाक जायो, क्लीन करपाक जायो आनी वेवस्थीत म्हणजे पावसा पासून तेजी काळजी घेवपाक जाय। ताका वयल्यान सावळी जावं प्लास्टीक घालून ते पॅक करून दवरपाक जाय। कुर्डी वाठारांतलें सोमेश्वर देवूळ पर्यटकांचे आकर्षण थारलां। सोमेश्वर देवाचे देवूळ 10 म्हयने साळावले धरणाच्या उदकान बुडिल्ले आसता। हे देवूळ फकत एप्रिल आनी मे म्हयन्यांत उदकांतल्यान भायर येता। देवाचे दर्शन घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान लोक हांगा येतात। साळावली धरणा लागून कुर्डी तशेंच हेर गांव उदकापोना गेल्यात। 21 ते 28 मे मजगतीं कुर्डीच्या सोमेश्वर देवळान वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले अशें थळाव्या लोकांनी सांगलें। संबंधी जेन्ना धरणा खाली सगळे बुडपाक गेले तेन्ना हळू उदक भरले त्या प्रमाणे हे देवूळ तशें देवळाची जागा जी आसा ती हळू बुडत गेली। परंतु हे सोमेश्वर देवस्थानाचे संस्थानीक आसात आनी एक कमिटी मंडळ आसा, तेणी सोमेश्वर देवस्थान हे दुसरे कडेन सद्याक कुर्डे म्हणजे वाल्किनी म्हणटा दवरले कडेन आसा आनी तेजे खातीर वाल्किनीच्या उत्तरेक 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन देवळा खातीर सोमेश्वर देवस्थाना खातीर दिल्ली कडेन आसा आनी बेगीन तें देवस्थान जातलें। तशेंच आमचे सोमेश्वराचे मुखारल्यान जे कुर्डी स्थळ म्हणून गांव आशिल्लो त्या गांवचो हांव एक रहिवासी गजानन कुर्डीकर तुमकां सांगूं इच्छिता की आज पर्यंत हे धरणा खातीर जे जे लोकांनी उदक पिलां ते प्रत्येक जण आमकां धन्यवाद दितात की तुमचे हे तुमी त्याग केल्ल्यान हे आमकां हे आयचे हे दीस दिसतात आनी भरपूर उदक आमकां मेळटा आनी तुमचेय आज आनी हेजे फुडें सामकें बरें जातलें। हे सगळें बरोबर आसा, जेगे भावार्थ आसा तेन्ना हे मानाले कडेन आसा आनी लोक पावस गेले त्या बरोबर की हे देवस्थान म्हणजे सोमेश्वर देव उगडो जाता काय म्हणून पळोवपाक हांगासर राशीची राशी म्हणजे गाडी घेवन लोकांचे दिगेता आतून पळयले सादी गायनाचो कार्यक्रम आसतना आतां कितले लोक येयले तशेंच हांगा हजारांनी लोक येवन वतात आनी देवाचें दर्शन घेतात। म्हणजे हो खरोच सोमेश्वर अजून पर्यंत हांगा अस्तित्व आसा अशेंच ते लोक मानतात।
पेडणेच्या महामार्गावयली रस्त्याची बारीक बारीक कामां जी लोकां खातीर आडखळी हाडटा ती कामां पावसा पयलीं पुराय करची अशें आवाहन पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकरान कंत्राटदारांक केल्या। फाटले फावट पळोवणे वेळार प्रवीण आर्लेकरान सुरक्षता वंट बांदपाची सांगिल्ली, ती आयज मेरेन तांच्यांनी बांदली ना। तिवूय बेगोबेग बांदची अशें प्रवीण आर्लेकरान धारगळ ते पत्रादेवी मेरेन रस्त्याची पळोवणी करपाक गेल्या वेळार कंत्राटदारांक स्पश्ट केलें। आयज हांव सकाळीसून आमच्या सगळ्या इंजिनियर आमचे तशेंच आयज आमी ह्यो रोड हायवे हेच्या पयलीं आयज इन्स्पेक्शन केल्लें ते आयज म्हाज्या वांगडा सगळे इंजिनियर आहा, बाकीचे सगळे गव्हर्मेंटाचे एम्प्लॉईज सगळे आनी तशेंच आमचे सगळे सरपंच गांवचे मेंबर्स आहा। आयज इन्स्पेक्शन केलां धारगळ टू आमच्या पत्रादेवी पासून आयज हांव इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। कित्याक हेच्या पयलीं हांव इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना तांकां सांगलेलें कित्याक खंयसर आमच्या लोकांचे प्रॉब्लम आहात, लोकांचे चडशे प्रॉब्लम आहा तेंच्यांनी ते सॉल्व करूंक ना। ताका लागून हे पावसा पयलीं जाता तितले बेगीन हे तेंच्यांनी सॉल्व करून दिवचे। ताका लागून आयज तांकां घेवन आनी तेंच्यांनी सांगलें जाता तितले बेगीन हे करून दितले। चडशे म्हाका दिसता तेंच्यांनी ओपनिंग दवरलें आसा, खंयसर आमचे पेट्रोल पंप आहा ते क्लोज करूंक लायल्या तांकां, कित्याक थंयसर चडशे एक्सिडंट झोन जाल्लो आसा। तशेंच बाकीचे जेर कितें आमचे सर्वीस रोड आहा तेंच्यांनी ते सगळे खणून दवरलेले आहा, ते आतां जाता तितले तेंच्यांनी बेगीन सांगलां हॉटमिक्स आतां करून दितालो। अश्यो खुबश्यो गोश्टी आहा तेंच्या लोकांक थंयसर घातक आहा त्यो जाता तितले बेगीन करून आमकां सांगलेले आसा, प्रॉमीस केल्ले आहा आनी ते जाता तितले फॉलोअप करून तेंच्या परत आनीक जाय जाल्यार आनीक एकदां तेंकां आपोवन ते करून दिता। पावसा पयलीं हें काम सगळें कंप्लीट। मंगळारा थिवी वाठारांत दुबावीत रब्बानी सरकार ह्या पश्चिम बंगालच्या तरणाट्याक कोलवाळे पुलिसांनी अटक करून ताचे कडल्यान सुमार 71,000चो 710 ग्राम गांजो जप्त केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोलवाळे पुलिसांनी सापळो रचून ह्या दुबाविताक थिवी वाठारांत गांजा सयत रंगे हात पकडलो। ही सगळी कारवाय उत्तर गोंयचो पुलीस अधीक्षक शिवेंदू भूषण हांच्या मार्गदर्शना खाला केली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। फाटल्या GCET प्रवेश परीक्षेत 3,324 विद्यार्थी परीक्षेक बशिल्ले। केमिस्ट्री विद्यार्थ्यांनी सरासरी 27.97% गुण मेळयल्या, जाल्यार गणिताच्या विद्यार्थ्यांनी सरासरी 27.77% आणि विज्ञानाच्या विद्यार्थ्यांनी सरासरी 22.68 गुण मेळयलेत, अशी माहिती शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर हांणी दिली। उपरांत GCETची प्रवेश परीक्षा जावची ना, याफुडें JEEच्या परीक्षेच्या गुण टक्क्यावेल्यान इंजिनियरिंग आणि फार्मसी भुरग्यांक प्रवेश मेळटलो अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। ही लास्ट GSET आसतली कारण गव्हर्मेंटान असो डिसिजन घेतला की दर वर्साक भुरग्यांक मल्टिपल एग्जामी दिवची पडटा, कारण तो JEE दिता प्रत्येक भुरगो जो GSET आन्सर करता तो, आनीक IIT सारक्याक जो प्रवेश घेवपाक सोदता तो JEE मेन्सा बरोबर JEE एडवान्सय दिता। सो ही तिसरी आनी एग्जाम ताका एडिशनल पडची न्ही म्हूण JEE मेन्साच्याच जो रिजल्ट तयार जातलो त्या अनुषंगान डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन मुखाल्या गोंयच्या इंजिनियरिंग कॉलेजाक बी आनी फार्मसी कॉलेजीक एडमिशन प्रोसेस करतले। आतां पळय मेडिकल कॉलेजीची सगळ्या ऑल ओव्हर इंडिया एडमिशन्स आर बेस्ड ऑन नीट। पयलीं आमी CET घेताले बायोलॉजी, बेस्ड ऑन CET आमी एडमिशन दिताले गोवा मेडिकल कॉलेज, पूण मागीर इट वॉज मेड कंपल्सरी ऑल ओव्हर इंडिया दॅट एवरीबडी हॅज टू आन्सर नीट अँड एडमिशन शूड बी बेस्ड ऑन नीट ओनली। गोंयचे कॅन्डिडेट आसा पळय तांचे रेजिडन्स आनी बाकीचे कंडिशन घेवन ते कोण क्वॉलिफाय जाता पळय तातूंत भितर इंटरसे मेरीट करतले बेस्ड ऑन JEE मार्क्स। हांगा कशें मेडिकलाक बेस्ड ऑन नीट मार्क्स करता तशें बेस्ड ऑन JEE मार्क्स, बट फॉर गोवन स्टुडंट्स ते सीट आसतले, फक्त बेसीस फॉर प्रिपेरिंग मेरिट लिस्ट विल बी JEE मार्क्स। पिळगांवच्या बालभवन केंद्राचो गुणदर्शन सुवाळो मंगळारा व्हडा उमेदीर मनयलो। ह्या सुवाळ्यांत बालभवनाच्या भुरग्यांनी नाच आनी हेर कला गुण सादर केले। भुरग्यांनी मातयेपासून तयार केल्ल्यो कलाकृती आनी चित्रांचे प्रदर्शन ह्या वेळार मांडिल्ले। ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून बालभवनाचे कार्यावळ संचालक शशिकांत पुनाजी हाजीर आशिल्ले। हेर मानेस्तां मदीं आयडियल हायस्कुलाचे अध्यक्ष रामचंद्र गर्दे, मुख्याध्यापक ज्ञानेश्वर गांवकर हांचो आस्पाव आशिल्लो।
नवीन शैक्षणिक पद्धती जी आसा ह्या नवीन शैक्षणिक पद्धतीन भुरग्यांक स्किल एनहेन्समेंट करपाक जाय. स्किल एनहेन्समेंट म्हणजे कितें तर भुरग्यां मदीं शिक्षण एकाडेमीक आसपाकूच जाय पूण प्रात्यक्षीक प्रॅक्टिकल कितें तरी करपाक तांकां येवपाक जाय. आनी ते प्रॅक्टिकल करपाचें काम प्रॅक्टिकल करपाचें तें मागीर हार्मोनियम आसूं तबला आसूं क्राफ्ट आसूं ड्रॉइंग आसूं क्ले मॉडेलिंग आसूं हे सगळे जे क्लास आसात ते बालभवन दिता. आनी आतां तुमी म्हणटाले स्कुलानूय टिचर शिकयता बालभवनानूय शिकयता. एक खंयचीय गजाल जर शिकतलो पेटी शिकतलो तबला शिकतलो हार्मोनियम शिकतलो जाल्यार ताका एक मनन चिंतन लागता. जे वेळार एका पिरियडीक तो हार्मोनियम शिकता थंय हार्मोनियम शिकप जायना. तूं घरा कडल्यान मानसीक तयारी करून येता आनी तुमी सांगना तुजो म्हजो भुरगो बालभवनान वयता पेटी शिकपाक. ही जी मानसीक तयारी जी आसा की पेटी शिकपाची तयारी ती मानसीक तयारी बालभवनान तुमी वचून करता. बालभवनान आमी फक्त शिकयता अशें न्ही. आमचे कडेन बालभवन केंद्र जे बालभवन पणजी आसा ताचे कडेन आमचे अखिल गांधर्व महाविद्यालय जे संबंध देशभर चलता जे संबंध कांय तांचे भायल्या देशांनी शाखा आसात अशी ही अखिल गांधर्व महाविद्यालय ही संस्था वेगवेगळे तरेच्यो परीक्षा संपूर्ण गोंयभर घेता आनी ह्या परीक्षेचे जे केंद्र आसा ते बालभवना कडेन फाटलीं 10 वर्सां आसा. कलेबरोबरच एकमेकांकडे कसं वागायचं एकमेकांकडे कसं सहकार्य करायचं अतिशय सोशल क्वेश्चन ज्याला आपण म्हणतो ती जाण सामाजिक जाण या मुलामध्ये निर्माण होते. आणि दुसरा महत्त्वाचा विषय असा आहे की हल्लीची मुलं टीव्ही आणि मोबाईलवर सतत बसत असतात. ती निदान बालभवनमध्ये 2-3 तास आल्यानंतर टीव्ही आणि मोबाईलशी संपर्क त्यांचा तुटल्यामुळे टीव्ही आणि मोबाईलचे काही किती दुष्परिणाम आहेत ते तुम्ही लोकांकडून ऐकलेले असणार. दुष्परिणाम आहे त्याच्यावर सगळ्यांचं एकमत आहे परंतु त्यांना मुलांना आपल्या त्या दुष्परिणामापासून कसं लांब ठेवायचं ही सगळी तुमची आणि आमची जबाबदारी आहे. त्यादृष्टीनं हा एक आपल्याला बालभवन समितीनं दिलेली अतिशय मोठी अशी संधी आहे आपल्या गावच्या मुलांना. तर ती संधी तुम्ही घ्यावी. जास्तीत जास्त मुलांनी यात सहभागी व्हावं आणि त्यांच्याकडनं जे आपल्याला सहकार्य सगळ्या पद्धतीनं मिळत आहे त्याचा पूर्ण लाभ घ्यावा असं तुम्हाला आवाहन करतो. फाटल्या वर्सा प्रमाण गोंयांत अंदू मॉन्सून 7 जून मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. 4 जूनाक मॉन्सून केरळांत पावलो जाल्यार 7 जून मेरेन तो गोंयांत पावप शक्य आसा अशी माहिती हवामान खात्याची वैज्ञानीक दोतोर राजश्री हिणे दिली. हवामानाचे स्थितींत बदल जालो जाल्यार मॉन्सूनाच्या वेळापत्रकात बदल जातलो अशें तिणें सांगले. राज्यांतले तापमान वाडत आसा हाका लागून गरमी जाणवपाक लागल्या. फुडले 3 दीस तापमान 35 ते 37 अंशां मदीं आसतले. हाका लागून गरमी आनीक वाडटली. राज्यांत 19 मे मेरेन तापमान वाडटेच आसतलें अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. दिवचल रोटरी क्लबा वतीन राज्य पावण्याचेर चले आनी चलयां खातीर बुद्धीबळ सर्त आयोजीत केल्या. दिवचल बुद्धीबळ संघटनेच्या आदारान 20 आनी 21 मे अशे 2 दीस दिवचलच्या झांटये कॉलेजीच्या खेळा संकुल सभाघरांत ही सर्त जातली. वेगवेगळ्या गटांतल्यान जावपी हे सर्तीं खातीर आकर्षक इनामां दवरल्यात अशी माहिती आयोजकांनी पत्रकार बसकेंत दिली. बॉटल ऑफ माइंड्स हे संकल्पने खाला ही सर्त जातली. 5.0 हो 20 आणि 21 मे 2023 एट नारायण झांटये मल्टीपर्पज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सर्वण बिचोली हांगा जातलो. आनी आमी हांगा वेरियस प्रायजीस दवरला. सगळ्या कॅटेगरीन आमी प्रायजीस दवरला. टोटल 40,000 प्लस कॅश प्राइज आसा आनी 50 प्लस ट्रॉफीज आसा. फर्स्ट पोजिशन इज 12,000 with trophy, second 8,000 with trophy, third 5,000 with trophy, fourth with 3,000 with trophy, and fifth position is having 2,000 with trophy. Plus all Goa category prizes for boys and girls top to under 7 till under 15 and above 15 asa. And Bicholi Taluka category prizes for boys and girls top to each under 7 till under 15 and above 15 अशी prizes दवरलेली आसा. Registration fees is 250 rupees and reporting time is 20th of May at 2 PM at Narayan Jhatye Multipurpose Sport Complex, Sarwan, Bicholi, Goa.
सो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, जशें आमच्या सत्यमन बाबान सांगलां की तुमी लास्ट मोमेंटार रावचे न्हय, जाता तितले बेगीन तुमी रजिस्ट्रेशन करचें आनी जाता तितलो आमच्या ह्या बॅटल ऑफ मायंड्स फायचो अनुभव घेवचो. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकाराची स्वप्नां खूब व्हडली. ताका मंत्री करचो म्हणून ताच्या समर्थकांनी खूब हालचाली केल्यो, पूण ते सपन अपूर्ण उरिल्लें. आतां तिसरे फावट प्रवीण आर्लेकाराक मंत्री जावचेशें दिसता, पूण प्रवीणाच्या कोतान कोण तरी फकाणां करता खंय. आपल्याक मंत्री पदाची ऑफर दिवपा खातीर फोन आयिल्ल्याची गजाल ताणें सांगली. आयकात ताचें म्हणणें. हांव खंय तरी भोंवपाक गेल्लो त्या टायमार शिर्डी आनी हांगा गेल्लो, आमच्या पंढरपूर गेल्लो. तेन्ना शिर्डीसून येताना हांव पंढरपूर पावलो. पंढरपूर पावता तितल्यान म्हाका तो कॉल येयलो म्हणजे थंयसून अननोन नंबराचेर कॉल येयलो, कितें तुका मंत्रीपद तुका दिता, ऑलरेडी तुजें जाल्लें आसा, अशे पयशे तूं, हांव तुका एमावंट सांगना, अशे पयशे तुमी हेजेर ट्रान्सफर करपाचे आनी तूं दिल्ली येवंक जाय पयशे घेवन, अशें म्हणून म्हाका तो कॉल येयलो. मागीर त्या कॉलाचेर व्हडलो हें घेवंक ना, पूण म्हाका दिसता खंय तरी फ्रॉड हे चालू आहा म्हाका दिसता. ताका लागून तो विशय मागीर हांवें चड हेतून घेवंक ना, कित्याक म्हाका खबर आहा कित्याक असले फ्रॉड हेज्या पयलीं येयल्ले म्हाका, जेन्ना टिकेट हे जाल्ली BJPची तेन्नाय म्हाका अशेंच फ्रॉड येयल्ले, कित्याक तुका टिकेट दिता, अमके पयशे आमकां दिवचे म्हणून तशें येयल्ले. पूण हांवें तें चड हें घेवन बसोंक ना, म्हाजें कितें नशिबान आहा तें म्हाका मेळटा. ना हांवें तशें कांयच करूंक ना, कित्याक हांवें एक्चुली खरें म्हटल्यार ही गोश्ट हांवें CMच्या कानार बसून घातली. CMन म्हाका अशें सांगलेलें कितें की अशे फ्रॉड खुबशे येतात आनी ते तूं हेज्या पासून सादूर राव अशें म्हणून म्हाका पयलीं दिली. आतां न्हू ही जेन्ना टिकेटीक म्हाका हें येयल्लें पळय तेन्ना म्हाका CMन सांगलेलें कांय फ्रॉड फोन येतात तेन्ना तूं सादूर रावचो, ते कसल्यो गोश्टी करूंक वचच्यो न्हू. ना अशे फ्रॉड जाता, इतले आमच्या MLAक आनी मिनिस्ट्री हे दितात अशें म्हणटात, जाल्यार हांकां खंयसर तरी चापटी पडपूच जाय. हांकां खंयच्या रितीन हांकां धरपाची खूब गरज आसा, खंय अशे फ्रॉड करता पळय ते, कित्याक अशें कोणाचेर विश्वास उरचो ना मागीर इतल्या गोश्टीक. ताका लागून म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवची आनी जे अशे फ्रॉड करता पळय तांकां भितर उडोवचें. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच Facebook पेजीक सुद्दां फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV.